हांव जोकी जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाली तोडे शेतकाराचे एसोसिएशन. फाटीं थोडे कांय दीस फाटीं हिंगासर एक गाडी मारून एक एक्सिडेंट बरो एक्सिडेंट जालो आनी देवान तेका साल्वार केलो. चुकलो तो मेजर तेका कांय जावं ना, पूण ताणें पळय सायडीचे आमचे दुरीग आहा थोड्या सायडीन वॉल आहा ती ताणें मोडून उडयली. आनी आतां अशें जालां की थिंगा आतां सेफ्टी कांय ना. आमकां भिरांत दिसता आनिकूय येवतान आतां ट्रॅफीक आमगे रस्त्यान भरपूर जाल्लो आहा आनी भिरांत दिसता आनी कोण जायत आनी एक्सिडेंट जायत म्हूण. सो तेका लागून आमी आमगे चॅरमॅना प्रेजिडेंटा कडेन मागलें. प्रेजिडेंट तो आमचो सगळें एज अ चॅरमॅन कसो प्लस सोशल वर्कर आमगे वेलसांव पाली सगळें काम आमी तेजे कडेन मागलें. चॅरमॅन हें मातशें तुजें हें हाड आनी तूं हें मातशें करून घे दी म्हूण आमकां. सो तो करून दिवपा आमकां रेडी जाला आपणाचें सगळें. सो आमी तेका आमचे कमिटीचे हितून तेका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तेजे उपकार आठयता. एक हांव सांगपाक सोदिता की एज ए पाली शेतकार असोसिएशन एज ए प्रेजिडेंट आनी म्हाका कळ्ळां ते भाशेन कांय थोडे दीस थोडे फाटीं हेचो एक कोणें गाडी मारली हिंगा आनी हे वॉल सायड वॉल आसा तें मोडलें. आनी आतां म्हाका अशें दिसता कितें आमचे दोळमुखां येयले ते भाशेन म्हजे बाराबरीचे सगळी कमिटी आहा, जनरल सेक्रेटरी आहा, एटर्नी आहा, प्रेजिडेंट आहा आनी आमी डिसायड केलें की हिंगा एक तरी हे वयर काडया, हातोर घालून वयर काडया म्हूण. सो हेजेर हांवें तांकां सांगलां की आमगे शेतकारांक केलें व्हडलें आमकां फंड्स ना आमगे ओन कोता बट वीथ देर परमिशन आज म्हज्या कमिटी आहा. आनी म्हाका दिसता कितें हें कोल जाल्यार पयलीं केल्यार जायतें बरें. कित्याक हाल म्हगे गांवचे कोणूय येवदां पास जाता तो थिंग पडलो मागीर म्हटलें कितें की आमी आतां केलां तो पोट्री केला. सो एज अ सोशल वर्कर म्हाका अशें दिसता कितें की म्हज्या दोळ्यांक कितें येता आनी जावन कितें तरी म्हाका जाता सो हांव हें घालून कंप्लीट करपाक सोदतां.